गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांकां भाजपान आपलो राज्यसभेचो उमेदवार म्हणून जाहीर केला। तानावडे हांणी मंगळारा पर्वरी सचिवालयांत रीतसर पद्दती प्रमाण आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो। फाटल्या कांय दिसां सावन सदानंद शेट तानावडे हांचें नांव राज्यसभेच्या उमेदवारी पदा खातीर पक्ष चिंतता अशें आयकपाक येतालें, मात आतां तानावडे हांचें नांव निश्चित जालां। मडगांवचो आमदार फक्त सोनसोड्यार वचून फोटो काडटात, पूण सोनसोड्या वयल्या कोयर डंपाचो विशय तांणी आयज मेरेन प्राथमीक पावण्यार घेतिल्लो ना असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाईन केला। मडगांवाक कसलीच कामां जायनात, पूण सोनसोड्या वयल्या कोयर डंपाचो विशय उच्च न्यायालयान दखल घेतिल्ल्यान आतां ह्या संदर्भात सुनावणी जातली। आमदाराक कांयच पडिल्लें ना जाल्यार अशें पावल उखलचें पडटा अशें विजयाचें म्हणणें आसा। पावसान बऱ्याचशा वाठारांनी झाडां उमटून पडटात, जाल्यार कांय वाठारांनी झाडाच्यो फांद्यो तुटून पडटात। हाका लागून बऱ्याचशा वेळार लायटीच्यो वायरी तुटतात, कांय कडेन लायटीचे खांबे लेगीत मोडून पडटात। ह्या सगळ्या कारणांक लागून वीज पुरवणेचेर परिणाम जाता अशें मत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी उक्तायलां। मोरजेच्या खिंड गार्डनाची सामकी चवथिकाय जाल्या। पावसाक लागून सुणे ह्या गार्डनात आलाशिरो घेतात। गार्डनाच्या हेर कांय भागांनी लांकडां, जळू आनी कचरो जळीमळीक पडिल्लो आसा। ही सगळी हळशीक पळोवन थळावे आनी ल्हान भुरगीं ह्या गार्डनात येतली काय असो प्रश्न उपरासता। निर्यात वाडोवपा खातीर केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ल्या येवजणेच्या निधीचो गोंय सरकारान गैरवापर केलाच, मात त्या पयशांचो घोटाळो लेगीत केला असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी ट्रोजन डिमेलो हांणी केला। ह्या सगळ्या प्रकरणाची चवकशी जावची अशी मागणी तांणी मुख्य सचिवाक पत्र बरोवन केल्या।
दाबोळी विमानतळा संदर्भात जे कितें हांव उलयलां त्या उतराचेर हांव ठाम रावतलों अशें आश्वासन काँग्रेस फुडारी एल्विस कोमसान दिलें. विदेशांतल्यान दाबोळी विमानतळार येवपी विमानां मोपा विमानतळार स्थलांतर कित्याक करपाक जाय असो प्रश्न काँग्रेसीन उपराशिल्लो. पूण भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे माफिन गुदिन्हो दाजी सरकारा कडेन हाचेर जाप ना. फाल्यां सकाळीं जर दाबोळी विमानतळ बंद पडलो जाल्यार दक्षिण गोंयच्या लोकांनी करप तरी कितें असोय प्रश्न तांणी उपरासलो. मजगतीं म्हजे मुखार येवन ह्या संदर्भात चर्चा करची अशी शिटकावणी एल्विस गोमसान सदानंद शेट तानावडे माफिन गुदिन्हो आनी दाजी सरकाराक दिल्या. सोनसोडा कोयराविशीं आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाची संबंधित अधिकाऱ्याकडेन बसका घेवन तो सादर करपाची म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली. ताका लागून सिटिझन्स फॉर सोनसोडा ह्या जनहीत याचिके वयली सुनावणी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान 12 जुलय मेरेन तहकूब केल्या. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान सोमारा दनपारां वचून सोनसोड्या वयल्या कोयराची पळोवणी करून प्राथमीक अहवाल गोंय खंडपीठात सादर केला. सोमारा गोवा युवा काँग्रेसीन गुजरात उच्च न्यायालयान पास केल्ल्या अपात्रता याचिकेच्या आदेशा आड लोहिया मैदानाचेर निषेध केलो. आमी हुकूमशाय सादर करपाक संकेत दिवपाक निषेध केला तेन्ना आमी उग्गी रावचे नात. अपात्रताय काडून उडयना तो मेरेन आमी आमचो रस्त्यार निषेध चालूच दवरतले अशी शिटकावणी युवा काँग्रेसीचे सरचिटणीस एहराज मुल्लान दिल्या. हाचे फुडें मैनापी गशगशाच्या मुख्य दारार रान अधिकाऱ्यांची नदर आसतली अशें सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगलें. मैनापी गशगशाक आयताराक 2 तरणाट्यांनी आपलो जीव वगडायल्लो. आनी कश्यो घडणुको घडच्यो न्ही हे खातीर सुभाष फळदेसायान कुडचडे पुलीस रान अधिकारी मामलेदारांचे वांगडा बसका घेवन चर्चा केली. भाजपा स्वताक देशप्रेमी पार्टी म्हणटा पूण आमचो राष्ट्रीय खेळ हॉकी वयर काडपा खातीर तांणी कांयच करूंक ना अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा. नेमको तशेंच साळगांवकारान सुद्दां गोंयान हॉकी खातीर कांयच करूंक ना अशेंय विजयाचें म्हणणें. फातोडेच्या आवर लेडी ऑफ रोजरी हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांक हॉकी किटाचें वांटप करतकीर विजय सरदेसाय उलयतालो.
सध्या बितूल किल्लो सरकाराच्या ताब्यात ना आणि ह्या किल्ल्याचो जागो सरकाराच्या ताब्यात घेवपाची तयारी चालू आसा. हो जागो सरकाराच्या ताब्यात घेतले उपरांत पुरातत्व खाते बेतूल किल्ल्याच्या उदरगतीच्या नदरेन पावल उबारतले आणि 6 म्हयन्या भितर किल्ल्याचे नूतनीकरण करतले अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. आप पक्षाकडेन बहुमत नाशिल्ल्यान राज्यसभेचे उमेदवारी अर्ज भरपाक आमकां शक्य ना. गोंयकारांनी निवडून दिल्ले काँग्रेसीचे 8 आमदार जर उडी मारून भाजपान वचूंक नाशिल्ले जाल्यार आमी तांकां तेंको दिता आशिल्ले अशें आपाचो आमदार वेंझी म्हणटा. मडगांवच्या एसटी पिडीए नुस्तें मार्केटाच्या कुशीक आशिल्ले शेतांनी कांय हॉटेलकार कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून थंय कोयराच्यो राशी जाल्यात. कुशिल्ल्या ह्या कोयराचो हळशिकावणो वास मार्केटांत नुस्तें विक्रेत्यांक आनी गिरायकांक जाता. पालिकेचे कामगार दर दिसा डस्टबिनांत उडयल्लो कोयर व्हरता पूण शेतांनी आशिल्लो कोयर तसोच आसता अशें एसटी पिडीए नुस्तें मार्केटांतली नुस्तेकार सांगतात. तशेंच शेतांनी उडयल्ले कोयराच्यो राशी काडच्यो अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या. फाटल्या सप्तकांत झाडांची पडझड जाल्ल्यान दिवचल शारांतल्या पिराची कोण वाठारांतले लोक भयभीत जाल्यात. पिराची कोण वाठारांत दाटी वाटीन आशिल्ल्या घरां कुशीक 10 परस चड झाडां धोकादायक आनी केन्नाय कोसळपाच्या अवस्थेत आसात. देखून लोक सध्या भयान दीस काडटात. नेटाचो पावस आनी वारे सुटले काय लोक घरा भायर धांवत घेतात. धोकादायक झाडां कापून आमकां भयमुक्त करचे अशी मागणी लोकांनी केल्या. वास्को शांतीनगर वाठारांतल्या अनिल चौहान ह्या 16 वर्साच्या भुरग्याक कासावलेच्या चिऱ्या खणीत बुडून मरण आयलें. तो आपल्या शाळेंतल्या 2 भुरग्यांक बरोबर खणीत पेंवपाक आयिल्लो. अनिल बुडटा तो पळोवन ताच्या इश्टांनी पुलिसांक आनी थळाव्या लोकांक आपयलें. उपरांत थळाव्या लोकांनी अनिलाची कूड भायर काडली.
पणजेन 4 खांब्याकडे येरादारी पुलिसांनी अचकीत तालाव घालपाची मोहीम राबयली. हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यांक, 4 चाकीन सीट बेल्टाचो वापर न करप्यांक येरादारी पुलिसांनी तालाव घालो. लोक येरादारीचे नेम पाळनात, ताका लागून अपघातांचे प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा. हाचेर आळो घालपा खातीर सध्या जायते कडेन येरादारी पुलीस तैनात आसा. ताका लागून सगळ्यांनी येरादारीचे नेम पाळचे आनी स्वताची जतनाय घेवची. दुकानां भाड्याक दिवन बेकायदेशीरपणान सोरो विकपी मनशाचेर सरकार कांयच कारवाय करिना. मोपा विमानतळाचेर लेगीत गोंया भायल्या वेवसायिकांक सोरो विकपाचे परवाने दिवपाची बेकायदेशीरपणां चल्ल्या असो आरोप ऑल गोवा लिकर ट्रेडर असोसिएशनाचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायक हांणी केला. हे सगळे विशय गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी विजय सरदेसाय हांणी विधानसभेत मांडचे अशी मागणी संघटनेच्या जाळवणदारांनी सचिवालयात सरदेसायांची भेट घेवन मंगळारा केली. म्हापशेच्या बस्तोडा वाठारांतलो रस्तो फोंडकुलांनी भरून रस्त्याची चाळण जावन पडल्या. पावसाक लागून रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी उदक सांठून उरता आनी ताचो त्रास थंयच्यान येरादारी करप्यांक जाता. फोंडकुलांनी उदक सांठून उरिल्ल्या कारणान ताचो अदमास गाडयो चलोवप्याक येना आनी तांकां अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. देखून थळावो आमदार आनी पंचायतीन लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यान केल्या. पणजे पुलिसांनी एकल्याक रेंट बायक प्रकरणात अटक केल्या. बनावट कागदपत्रां दिवन रेंट बायक घेवन पळून गेल्ल्या कोल्हापूरच्या सद्दाम जमादार या 32 वर्सां पिरायेच्या मनशाक अटक केल्या. पुलिसांक हाची म्हायती मेळटकीच पुलिसांनी ताका अटक करून ताचे कडल्यान 4 दुचाकी जप्त केल्यो. संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या 177 काम करप्यांक स्वेच्छ निवृत्ती दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ह्या निर्णयाक तांच्यांनी पुराय विरोध केला. कर्मचाऱ्यांक सरकारान स्वेच्छ निवृत्ती दिवची न्हय, ताच्या बदला हेर कंपन्यांनी तांकां काम दिवचें. जाल्यार कंत्राटदार पद्दतीन काम करपी 79 कामगारांची 6 म्हयने मुजत वाड दिवची आनी कामगारांचे आदले पयशे बेगोबेग फारीक करचे अशी मागणी आयटॅकाचे फुडारी क्रिस्तोफर फॉन्सेको हांणी सरकारा कडेन केल्या.
जयेश नायक मरण प्रकरण बरेच तापपाक लागला. जयेश नायकाक अपघातान मरण येवंक ना जाल्यार घातपात करून ताचो खूनच केला असो दावो ताच्या फॅमिलीन केला. तशेंच पुलिसांच्या निश्क्रियतेचेर तांच्यांनी पोट दवरला. हे बाबतीत उत्तर पुलीस अधीक्षकाक प्रश्न केलो तेन्ना ताणें सांगलें की हे प्रकरणाची सखोल चवकशी चालू आसा आनी चवकशी जाल्या उपरांतूच खरो कितें तो निश्कर्श लागतलो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू आणि नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सोनसोड्यावयल्या कोयराच्या डंपाची सोमाराक पळोवणी केली. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर यांच्या हस्तुकीत सोमारा नंदनवन फोंडेच्या 11 kV पॉवर ट्रान्समिशनाच्या लायनीच्या सेक्शनलायझराचो रिमोट कंट्रोल लॉन्च केला. पयली एरियल बंच केबलांच्या बाबतीत दुरुस्ती खातीर फीडर बंद करतना पुराय लायनीक वीज कापून उडोवची पडटाली. आता सेक्शनलायझरा वांगडा पुराय लायन बंद पडचे बदला फक्त एक लायन बंद जातली. फक्त SMS टॅप केल्यार हो स्विच चालू आणि बंद करूं येता. गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयान हे साधन तयार केलां. अबकारी घोटाळो आनी मांडवी न्हंयेत तरंगपी आस्थापनाक दिल्ले बेकायदेशीर सोरो परवाने हाचेर कागाळ करून कितलेशेच दीस जाले. अबकारी घोटाळ्यांत आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर अजूनय गुन्यांव नोंद जावंक ना. फटकरी स्टॅम्प वापरून हो घोटाळो जाता अशे वेळार दिसून येता की मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतूय ह्या घोटाळ्यांत हातमिळवणी करून आसा. समाज वावरपी संजय बर्डेन असो आरोप केला. जर 8 दिसां भितर कसलीच कारवाय जायना जाल्यार मुख्यमंत्र्यांक कोर्टात व्हरपाची शिटकावणी लेगीत संजय बर्डेन ह्या वेळार दिली.